पावण्यांक सोबता तशें मनशांक तशें श्रिश्तीक बरो आशाची यात्रेकारां जावंक आनी हे परी तुवें बासायलोलें इनाम सोडूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सगळीं बसूया. 9 दिसांची लांबदीक तयारी केल्या उपरांत खुशालकायेन हे परबेंत आमी वांटो घेतलो. ही परब व्हडा दोबाज्यान संबरोवंक जाय ती आत्मीक तशीच दुसरी तयारी जाल्या. वावराड्याक आपलो मुशारो फावो, तर ह्या वेळार आपल्या काळजा मनांतले उल्हास आनी दिनवासनेची उतरां म्हणूंक हो पुरतो वेळ हे करूंक बाझिलिकेच्या रेतराक पाद्री पात्रिशियो फेर्नांदीस आनी फुडें येवचें म्हूण विनंती करता. आर्गां, वाखाणणी, दिनवास आनी व्हडांतली व्हड मोहिमा आमच्या देवाक, जाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान ताचो आनी आमचो बाप म्हणून ओळख दिल्या. आनी ही खबर आमकां सांव फ्रांसीस शेवेरान ताच्या बोरवाशाचे यात्रेच्या पयणांत परगटल्या आनी आमी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी समरमल्या. आमचे भोव श्रेश्ठ आदारी बिस्प सिमियांव पुरिफिकेसांव फेर्नांडीस, जे गोंय आनी दामांवचे दियोसीचे विकर जनरल जावन आसात, आनी आमच्या बाझिलिकेच्या कमिटीचे प्रेसिडेंट, आनी जाणीन नोवेना आनी फेस्ताचे तयारीची मिटींग घेतल्या आनी आयज परबेचें मीस भेटयलां आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या, तांकां आमचे काळजांत थावन दिनवास. We also thank the outgoing Vicar General, Father Jose Remedios Fernandez, who for nearly 25 years has served as Vicar General of the Diocese of Goa and Daman, and who is in this capacity and as President of the Basilica Committee has helped us much. We wish him the best in his new assignment and assure him of our prayers. Each year, the path that the Church in Jesus must walk is directed and elaborated by the Holy Father in his messages. In the past few years, we walked the synodal path, which has now merged into the pilgrimage of hope. Our dearly beloved Archbishop Philip Neri Cardinal Ferrao has in his pastoral letter addressed several issues of hopelessness, marginalization, abandonment. But through it emerges a journey towards the star of hope. For when we place our hope in the Lord, He does not disappoint us. आमच्या पुर्बयेचे बिस्पाचो तेंको, पाठिंबो, उर्बेची उतरां आनी तांचो आदार आमकां सदांच आसा आनी आसतलो म्हूण हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या सेवा धोरमांची मांडावळ केलेल्या पाद्री अफोन्स, परबेच्या मिसान भाग घेतल्या भोव श्रेश्ठ एमेरिटस बिस्प अलेक्स डायस, सहभागिलेपणांत मिसान भाग घेतल्या पाद्री भावांक, दियाकनांक, मधुर कॉयर तयार केलेल्या मिस्टर केनथ लोबो हांकां, ऑल्टर फुलांनी आनी हेरां वस्तूंनी नेटयल्ल्यांक आमचे दिनवास. Our thanks to Father Noel de Costa, the treasurer of the Archdiocese, and for those others who collaborate with him for their constant support and help to the Basilica. आमचे दिनवास भोव मानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंतांक, गोंयचे राष्ट्राचे चीफ मिनिस्टर हांकां, तांच्या फुडाऱ्या खाल बाझिलिकेक मुदत मेळ्ळ्या आनी जितले फावटी हांव तांकां मेळोंक गेलां तितले फावटी आस्त्या तोंडान म्हाका स्विकारला आनी मागलां ताचो रोखडोच अप्रुवल दिला. तांचे आमी खूब उपकारी आनी देवान तांकां आनी सगळे तांच्या घरच्यांक
आनी वांगड्यांक बरी सावथ भलायकी फावो कर म्हूण मागता. Our gratitude to the North Collector, Sri Aniket Yadav, who welcomed us and discussed the plans and needs of the Navina feast, and who then organized the meetings with all the departments concerned, both at the headquarters and at the sites. Our thanks to the Deputy Collector, Gurudas Desai, for his active involvement in the assignments and execution of the amenities for the festival. We also are grateful to the Chief Secretary for all his help. A truly yeoman service has been rendered by the Jesuits, fathers of our Jesuit Kaza Professor community, scholastics and novices in the smooth running of the activities during the Novena and feast, namely the liturgy, confessionals, adoration, control room, kitchen, wheelchairs, and innumerable other services whenever and whatever time it was needed. A big thanks to all of them. सेवाधर्म जावन आसा जिवीत ह्या नोवेनान फेस्ताचें. जायत्या यादनिकांनी तोकस घेवन दर दिसाचो सेवाधर्म गौळीक चिटीच्या आदारार तयार केला आनी दुसऱ्यांनी चिटनिसाची तपासणी करून शेकी पुस्तिका छापल्या. त्याच बरोबर पोस्टर तयार केल्ल्यांक आनी छापखान्यांत वावुरतल्यांक सगळे आमचे खेरीत दिनवास. नोवेना आनी आयज फेस्ताच्या दिसाची मिसांची मांडावळ करूंक निवडलेल्यांक आमचे प्रत्येक मीस भेटयल्ल्या पाद्री भावांक, दियाकनांक, कोयेजांक, वाचप्यांक, सगळ्या डिनरीचे पाद्री भावांक आनी लौकिकांक, आल्ताराचे सेवकांक, साकिस्तावांक, कोळेवण्यो आनी हेर वावर कोत्तेल्या दियाकनांक आनी तांच्या वडिलांक फादर कांदिदांक, कोंबयां दितोल्या आनी आल्तार नेटयल्ल्या मातर देय आनी हेर माद्री भयणींक, पांडलांत शिस्त सांबाळटल्या व्हॉलंटियर्सांक, ह्या सगळ्यांक आमच्या काळजांतान दिवनवास. आमचे खेरीत दिनवास वर्साच्या वर्सा माटो घालतल्या आशिर्वाद एंटरप्रायज नेसरीकर भावांक, आल्तारची सोबिताय घडून हाडटल्या क्रॉस क्राफ्ट फ्रांसीस सेरावांक आनी तांच्या वांगड्यांक, फुलां दितोल्यांक, लायटीची बंदोबस्त कोत्तेल्या अँटनी एंड रायनांक, फॅन लायतोल्या रोहनांक, सावंड सांबाळतल्या इपोलीत आनी जॉन्सनाक, कोदिली हाडूंक वावुरतल्यांक, यूल आनी फादर नोएल द कॉस्तांक, कॅनोपी आनी बॅरिकेड्स घालतल्यांक, LED वॉल्स आनी मिडियाचो वावर कोत्तेल्यांक बियातो आनी तांच्या वांगड्यांक आनी सगळ्या आमच्या बाजिलिकेच्या मिडियाचो वावर कोत्तेल्यांक, त्याच बरोबर संपर्क साधनां मास मिडियाचो प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचो उपयोग कोत्तेल्यांक, सान फ्रांसीस शेवियर ऑफिशियल, डिओसिसन सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन आनी हेरां चॅनलांक आनी स्टेशनांक मीस दाखयतल्यांक तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. नोवेना आनी फेस्ताची ओत्मीक तयारी थोड्या लौकिकांनी बरोबर आमी जून म्हयन्यांतसून सुरू करीत आयल्या आनी ह्या दिसांनी सिस्टर आयरिसान भोंवतणच्या कॉन्व्हेंटांच्या सिस्टरींच्या आदारान आनी भावीक लौकिकां बरोबर पवित्र बसोवन सकाळची 5 ती सांजेचे 6 पर्यंत खोतकोतीत सांतिस्मो साक्रामेंता फुडें मागणी केल्यात. तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. There are several groups and individuals who have come walking in pilgrimage from various parts of Goa, Maharashtra and Karnataka and sanctified this place. We ask for God's grace and blessings upon them. We thank our honorable ministers of PWD, Shri Digambar Kamath, Transport, WRD, Home Department, Police, CID,
crime branch, bomb squad, security, health, fire and emergency services, Department of Navigation, and all the MLAs for your help and support and for gracing this occasion with your presence at this Mass. We thank the ASI, Old Goa Panchayat Sarpanch, and police, DGP, SP, DSP, who went out of their way to help, kept vigilance round the clock, and many others who showed keen interest and along with heads of related departments, made arrangements for the novena and feast. We also thank all the officers and staff of government departments, especially the Collectorate North, Traffic North Goa, PWD Division 5 buildings, thanks to Philip, Division 2 Jude and their collaborators, Division 3, 4, 7 for cleaning all the properties and tarring roads, for Division 4 Vasant for lighting the parking areas, and Electricity Department for power supply. They have all done a great job of lights in and around the Basilica. Tourism for illuminating the Basilica, police for maintaining law and order, and for traffic police for guiding the traffic smoothly. Health Department for providing doctors, nurses, ambulances, motorbike ambulances, and periodic fumigation. And at the Basilica for Dr. Noel, who provided medical assistance to the pilgrims. For Smita, for Father Jovelton and their team, who meticulously did the planning and execution of volunteers service from the control room. We thank Father Sean and Charmila, the novices and others who have toiled throughout the days to provide tasty food for the past 15 days. Our special thanks to Mr. Andrew Dias for providing daily bread, snacks for all the days, special boxes for priest days, consecrated women days, for the adoration participants, for the corridor people, and for the feast day for all the guests, priests, and choir. सगळ्या आमच्या स्पॉन्सरांक, कॉन्ट्रादोरांक आनी जायते बरे मागतल्यांक आनी आमकां वेगवेगळे तरेचे आदार दितल्यांक, मदत करतल्यांक, तशेंच आमचे बरोबर दीस रात वावुरतल्यांक आनी सगळी मांडावळ पळयतल्यांक देवाचो आशिर्वाद तांचेर भरपूर घाल म्हूण मागता. आमच्या व्हॉलंटियर्स उर्बेन व्हडा उदारपणान दीस रात निस्वार्थीपणान जायतो वावर करीत आसात. पेंडोलांत व्हीलचेअर्स, बॅरिकेड, किचन, वॉटर सप्लाय, कंट्रोल रूम, बाजिलिकेंत अँटनी एंड तांच्या वांगड्यांनी पार्किंग बरे तरेन करूंक आडखोळ नासतना केल्या. देवान तांचे सगळ्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालून मागता. जायतीं भावां भयणी गोंयच्या सायबा पासत वावुरल्यान देवान तांचो वावर पळयला आनी तोच देव तांकां फावो ती मजुरी दिवं म्हूण मागता. खेरीत दिनवास आमच्या भावांक हुगो गोन्साल्वीस आनी नील मोंतेरो हांकां, कित्याक ते बाजिलिकेचे पासत वर्सभर तरेतरेचो आदार आनी वावर करीत आसात. आनी एक पावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाक विसरना जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांत फ्रांसिस्क शावेराच्या फेस्ताची उणवणीत परबीं तुमकां सगळ्या गोंयकारांक आनी हेरांक दिता. देव बरें करूं. मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज गोंय दामांवच्या म्हादोर्म प्रांताक एक व्हड संतोशाचो दीस. जायतो काळ मेहनतीन वावर केल्या उपरांत आयज आमी तिसरे खास आवृत्ती प्रमाणे कोंकणी भाशेन भाशांतर केल्लो रोमी मिसा ग्रंथ आनी तशेंच दुसऱ्या 3 सेवाधर्मीक पुस्तिकांची उजवाडावणी करता. हाचे विशीं आमकां थोडीशी अदीक म्हायती दिवंक आमचे मदें पाद्री आफोन्सो मेंडोन्सा, धर्म प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्राचो अध्यक्ष आनी कमिशन फॉर लिटर्जी इन कोंकणी गोवा हे समितीचो कन्व्हिनर निमंत्रक आमकां 2 उतरां सांगतलो.
म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा. म्हज्या तारका देवा सवय मुरगोडटा. ही मारयेची तुस्त गितांतलीं उतरां म्हजीं उतरां करून भोव पवित्रित्वेक बाप पुताक पवित्र आत्म्याक वाखाणटा, जाचे वरवीं होच वावर फुडें व्हेला आनी शेवटाक पावला. दुसरे सुवातेर भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव गोंय दोमांचो आशबेस हाचे मार्गदर्शना हो सगलो वावर फुडें गेला. ताणें ही जबाबदारी म्हाका दिल्या आनी सगलो सहकार दिल्ल्या खातीर ताका दिन वाजता. तिसरे सुवातेर पाद्री जुसे रेमेदियस फेर्नांडीस आदलो विकार जनरल हाचो तेंको ह्या वावराक सदांच आसलो, ताका दिन वाजता. चवथे सुवातेर कमिशन फॉर लिटरसी इन कोंकणी गोंयच्या प्रांताच्या दर एका वांगड्याचो वावर दिनवाशी काळजान मानून घेता. पाद्री तोमास लोबो, पाद्री मानुएल गोमेस, सुर्गेस पाद्री क्रिस्तांवांव काल्देरा, सुर्गेस पाद्री आल्वीर डिसूसा, सुर्गेस पाद्री किरियल डिसूसा आनी खरीत भाशेन बोमानेस सिमियांव फेर्नांडीस हाका हो वावर रोमी मिसा ग्रंथाचो तयार जाला जाल्यार नोय वावर एकल्याचो वो दोग जाणांचो, पूण दर एका समितीच्या वांगड्याचो. थंय मोठ्या प्रमाणान तांचे हात बोट आसा. दर एकल्याचो वावर मोगान केल्लो, सेवा धर्माच्या मोगान भरलेले आसून भागेलीपणान ही लांबदीक वाट आमी बाराबर चलून शेवटाक पावयल्या. जिवे आसल्यांक दर एकल्याक सुर्गींच्या बापाचो सुभाम आशिर्वाद ह्या संवसारांची आनी संवसारांतलें पयण सोंपोवन अंतरून गेल्ल्या सुर्गींच्या राजान बऱ्या आनी विस्वाशी चाकराचें इनाम फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. पांचवे सुवातेर आमच्या धर्म प्रांतीक सेवा धर्मीक केंद्रान आतां आनी आदीं वावुरपी दर एकल्याक म्हजे खिरीत दिनवास. खिरीत भाशेन आदीं वावुरपी रिटा फेरेरा, आतां वावुरप्यांक कॅथरीन पेरेरा, नलिशा कार्दोस, लुड्स पेरेरा कितलो म्हूण तांचो त्याग. हालींचेच म्हयने बेगीन येवन लेट वचूंक पडले. जेवणाचो दुसरो वेळ हाल्लो. सोबे माचार तांचे त्याग मानून घेवन तांकां दिन वाजता. आनी निमाणे सुवातेर वेगवेगळे भाशेन आदार केल्ल्यांक प्रूफ रिडींग करूंक, म्युजीक घालूंक, प्रिंटींग करून आनी साबार दुसरे तरेन आदार केल्ल्यांक हालींच तांकां दुसरे सुवातेर सोबे माजार दिन वाचल्यात आनी फकत थोड्या वेळा खातीर हांगा परतून तांचीं नांवां घेना. तांचो आदार मानून घेता आसतना आनी कोणाकूय नांव घेवंक चुकलां जाल्यार तांची माफी मागता आनी तांकां आनी तुमकां दर एकल्याक वेळ दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेळार रोमी मिसा ग्रंथाची आनी दुसऱ्या पुस्तिकांची उजवाळवणी करूंक जांकां आदीं फुडेंच नेमल्यात तांणी वेदी फुडें येवचें म्हूण मागता. भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव रोमी मिसा ग्रंथाची उजवाळवणी करतले. भोवमानेस्त सिमियांव फेर्नांदीस मिसाचे समोरमणेची मांदावळ बावार्थ्यांच्या उपयोगा पासत ह्या सेवाधर्मीक पुस्तिकेची उजवाळवणी करतले. श्री मॅथ्यू डिसूजा डायसिजन सेंटर फॉर लिटर्जी हे समितीचो वांगडी मिसाचे समोरमणेची मांदावळ बावार्थ्यांच्या उपयोगा पासत हे सेवाधर्मीक पुस्तिकेची उजवाळवणी करतले. आनी सिस्टर अलेक्सिया ब्राज डायसिजन सेंटर फॉर लिटर्जी हे समितीची वांगडी आनी डायसिजन कॅथिकॅथिकल सेंटर हातून आदीं वावर केल्ली आमची माद्र भयण भुरग्यांक मजेशी येवंक दियात. भुरग्यांच्या मिसाचे समोरमणेची मांदावळ हे सेवाधर्मीक पुस्तिकेची उजवाळवणी करतली.
सगल्यांक देव बरें करूं. वेदी फुडें आसलेल्या आमच्या बिस्पांनी आनी दुसऱ्यांनी थंयसरूच रावचें. आनी रोखडेंच आतां आमी देवाच्या भुरग्यांची गितां वॉल्यूम 16 आनी वॉल्यूम 7 हाचो पयलो भाग हाची उजवाडावणी करता. आमचो यादनीक भाव पाद्री सायमन डिकुना, अध्यक्ष सेक्रेड कमिशन फॉर म्युजीक, ह्या पुस्तका विशीं आमकां दोनूच उतरां सांगतलो आनी रोखडीच ह्या पुस्तकांची आमी उजवाडावणी करता. नव्या रोमी मिसा ग्रंथा प्रमाणे पवित्र मिसाचो समारंभ बरे भाशेन संगितांतल्यान सगळ्या भावार्थ्यांक पावचे खातीर गोंयची सेवाधर्मीक संगीत समिती आज 2 पुस्तकां उजवाडाक हाडटा. पयलें पुस्तक आंक 16. हातूंत मिसा भेटेक लोकांचे जबाब आनी डायलॉग्स संगितांतल्यान दिल्ले आसात. दुसरें पुस्तक आंक 7. हातूंत मिसाचे ऑर्डिनरी पार्ट्स म्हणजे सोमिया, मोहिमा, पवित्र आनी शुभ वर्तमानां आदी उद्गार हालेलुया हांकां नाद घातलेले आसात. भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव लागीं आमी मागता ह्या दोनूय पुस्तकांचें विमोचन करूंक. रोमी मिसा ग्रंथाची आनी दुसऱ्या सेवाधर्मीक पुस्तकांची उजवाडावणी करूंक आमकां आदार दितल्या आमच्या गवंडी बापाक, दुसऱ्या बिस्पांक, माद्र भयणींक, आमच्या यादनीक भावांक, लौकीक भावाक आमचे दिनवास. आतां आमचो धर्म प्रांताचो गवंडी बाब भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आमकां सगल्यांक आपली मोलाची उतरां उलयतलो. चितान तांकां आमी आयकुया. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, जशें आमी आतांच पळयलां, उंच म्हत्वाच्या सेवाधर्मीक पुस्तकांची आनी पुस्तिकेंची विमोचण आमी केल्या. हे पुस्तकां खरीद भाशेन मिसा ग्रंथ, रोमी मिसा ग्रंथ तयार करूंक कितलींच वर्सां सेवाधर्मीक समिती वावुरल्या. तांचो हांव सगल्यांचो दिनवाशी मनान उगडास करता. पाद आफोंस हे समितीचो निमाण्या वर्सांनी निमंत्रक आसलेलो. ताणें जायत्यांची नांवां काडल्यान तांचे मदले थोडे जावन बापाक आपोवन व्हेल्यात. तांचोय आमी उगडास करता. आनी हे समितीचे वांगडी कशे इतलीं वर्सां, म्हाका दिसता 10 वर्सां तरी तियाग करून तोकोस घेवन रोमी मिसा ग्रंथ तांणी तयार केला. आनी तेच भाशेन दुसऱ्यो पुस्तिका मिसाचे सुमरवणांची मांदावळ 100 बलिदानान वापुरपाची
आनी बावळटांच्या उपयोगाक केल्ली पुस्तिका आनी तेच भाशेन भुरग्यांच्या मिसाचे समोरमणेची मांडावळ ह्या 4 पुस्तिकेंची आमी उक्तावणी केल्या. देखून सेवा धर्मीक समितीच्या सगळ्या वांगड्यांक आनी तांकां उदार आदार आनी सहकार दिलेल्यांक आमी गोंयचे पवित्र सभेच्या नांवान काळजांतान दिन वाचता आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद तांचेर मागता. त्याच बरोबर आमच्या सेवा धर्मीक संगीताचे समितीन ह्यो 2 पुस्तिका काडल्यात. 7वी आनी 16वी फादर सायमन डेकुना हो सेवा धर्मीक संगीताचे समितीचो निमंत्रक जावन आसा. ताका आनी ताका आदार सहकार दिलेल्या सगल्यांक आमी पोरबी दिता, शेबासकी दिता, दिन वाचता. आमच्या बाजिलिकेच्या रैतोरान सगल्यांक दिन वाचल्यात. ताणें उदगारलेली दिन वाचणेची भावना मोजी करून खरीत भाशेन ताका फादर पात्रिसियो फेर्नांदीसाक आमच्या बाजिलिकेच्या रैतोराक आमी काळजांतान आर्गां आठयता. ताणें बाजिलिकेच्या रैतोरान सगल्या ताच्या सहकाऱ्यांचो आदार घेवन ही सगळीं नोवेनांची आनी पोरबेची मांडावळ थोंडायेन आनी एकमतीन चलयली. देखून ताका काळजांतान आमचो दिनवास. देवान ताचेर आनी ताच्या सगल्या सहकाऱ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. आनी हांव सयक घेता ताणें उदगारलेली भावना मोजी करून तुमकां सगल्यांक खरीत भाशेन आमचो मानेस्त मुखेलमंत्री हांगासर आसा ताका आनी सगल्या सरकारी अधिकाऱ्यांक तांच्या मोलाच्या आदारा आनी सहकारा खातीर आमी काळजांतान दिन वाचता आनी देवान तांचेर सुभाम आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. भाव भयणीनो, आमच्या मोगाच्या आरसे विस्पाच्या आनी तशेंच आमच्या अपुरबायेच्या विस्प आलेशाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत, कुरपे बरीत आनी फळां बरीत आमच्या गोंयच्या सायबाची परब आमी आंवड येता. ताचे विनवणेन देव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपली उपोट देणी सदांच ओतूं. तुमकां आज परबी दितना जायतीं आमचीं भाव भयणां गोंया भायर आसात. वावराक लागून, शिंकपाक लागून तांचोय आमी आज मनान आनी मोगान उगडास करता. आनी तांकांय बायोंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन देवाची राखण आनी देवाची उपोट बेसांवां आंवड येता. विश यू अ हॅपी, जॉय फिल्ड, ग्रेसफूल and fruitful feast of our Saint Francis Xavier. आता ही मिसाची भेट सोंपल्या उपरांत रोखडेंच दुसरें मीस आसतलें. सांजे 3:30 वरांचेर मीस आसतलें, 5 वरांचेर आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. हे मीस जेजुईत संस्थेचे वांगडी भेटयतले. फाल्यां मिसां माटवां ते परी सकाळीं 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलांत जंय बांय आसा थंय मीस जातलें सकाळीं 10 वाजता. आयज आमचें धर्म प्रांतीक सेवा धर्मीक केंद्र तें उक्तें आसतलें. कोणाकूय यादनीक भावांक मिसा ग्रंथ घेवंक जाय, दुसऱ्यो पुस्तिका घेवंक जाय, सेवा धर्मीक केंद्र आयज उक्तें आसतलें. मीस सोंपल्या उपरांत सगल्या आमच्या यादनीक भावांक, माद्री भयणांक आमी वयर आमच्या फर्स्ट फ्लोराचेर आनी दुसरे आमच्या सरकारी भावां भयणांक थंयसर रिफ्रेशमेंट घेवंक तुमकां सगल्यांक आमी आमंत्रण करता. निमाण्या आशिर्वादाक, शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मान बागोवन आमेन म्हूण जाबाब दिवन दरेका मागण्या फाटल्यान हो आशिर्वाद आमचेर घेवया.
सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसात. ताच्या येण्याच्या पोरसोळान सोर पदवेदार आनी काकलुत्सार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थान तीर, बोर वंशान संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस्त आनी सुटसुडीत करूं. आमचो सोडवंडार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण आमी संतोसान भरल्यांत. तेच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना आमकां तो सासनीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काडी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागतांव. आमचे मागणे बापाक उबारुया. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाडती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक बागिवोन फ्रांसीस शावेर देसान देसांनी भोंवलो. मनशांक बोरवोसो ताणें दिलो. आमी मनशांक आनी सृश्टीक बोरवोसो दिवंक ह्या वेळार गायन गावया. सान फ्रांसीस शावेरा व्हडा कुंवरा.